गोंयांतल्या सुमार 400 सरकारी बिल्डिंगांचेर सोलर पॅनल्स बसोवपाची तयारी चल्ल्या. फुडल्या म्हयन्या मेरेन हाचेर कामूय सुरू जातलें म्हूण एनआरईचो संचालक सोहन उस्कयकार उलयलो. बिल्डिंगांच्या लिस्टान जीएमसीची नोंदणी जाल्ली आसा. ऑलरेडी आमी 383 नंबर्स ऑफ गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा आनी एक एजन्सी आहा महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाची महाप्रीत म्हणून, तांकां ऑलरेडी टेंडर दिल्लो आसा ह्या सगळ्या बिल्डिंग्साचेर सोलर पॅनल्स बसोवपाक. आनी ह्या टेंडरची खासियत म्हटल्यार जो सगळो कॉस्ट आसा तो महाप्रीत बेर करतलो आनी ते आपल्या स्वताच्या कॉस्टान ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साचेर सोलर पॅनल्स बसयतले. जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता ती सगळ्यान पयलीं त्या डिपार्टमेंटाक मेळटली आनी जी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी उरता ती ऑन ग्रीड ते परत महाप्रीत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सप्लाय करता. 383 बिल्डिंग्स गव्हर्मेंटाच्यो आयडेंटिफाय केल्या, त्यो फिजिबिलिटी पयलीं चॅक केल्या, कित्याक सगळ्या बिल्डिंग्साचेर सोलर रूफटॉप्स बसोवपाक शक्य जायना. तर पयलीं फिजिबिलिटी करूनच आमी ह्यो 383 बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा. चडश्यो म्युनिसिपल मार्केट्सान आसा, मागीर FDA बिल्डिंग्स आसा, तेच्या भायर हेल्थ सेंटर्स आसा, GMC इन्क्लूड आसा, प्लस मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा पणजे ते इन्क्लूड आसा. ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी ह्याक नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो. पण सद्या पावस पडल्या कारणान मातशी डिफिकल्टी येता. जसो पावस सोंपता तेज्या प्रमाणे इन्स्टॉलेशन सुरवात जातली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकोळेकार.